नमस्कार, हांव समृता कणगावकर. सुरवेक पळोवया आयचे हेडलायन्स. मंत्रिमंडळाचे बसकेत कांय महत्वाचे गजालींचेर निर्णय. पीपीपी तत्वार दोनापावल येतले 300 रुमाचे हॉटेल आनी कन्व्हेन्शन सेंटर. मुख्यमंत्र्यान दिली माहिती. न्हयकार मेळात आयिल्ल्या आयआयटीच्या प्रवासाक वेगळे मॉडर्न. सांग्यान आसली तरी गोंयांत येतलीच आयआयटी. मुख्यमंत्र्यान उक्तायले ठाम मत. दिवचल साळ पुनर्वसन वाठारांतले शाळेची अवतिकाय. भुरग्यांचे शाळा बंद आंदोलन. शिक्षण मंत्री म्हणटा एनडीटी टेस्टी उपरांत घेतले निर्णय. ना जाल्यार भाड्याचे कुडीत शाळा चलोवपाची तयारी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आयज मंत्रिमंडळाच्या वेगवेगळ्या निर्णयाचेर म्हायती पत्रकारांक दिली. आयचे बसकेतली एक मुखेल गजाल म्हळ्यार पीपीपी तत्वार दोनापावला येवपी 300 रुमांचे हॉटेल आनी कन्व्हेन्शन सेंटर. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांनी मंत्रिमंडळान घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या निर्णयांची माहिती पत्रकारांक दिली. या निर्णयात विधानसभा अधिवेशन थारावप, उदका बिलांचे वन टाइम सेटलमेंट आदी विषय असले. पळयात. डेव्हलपमेंट ऑफ द इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर एट दोनापावला ऑन द पीपीपी बेसिस. प्रोसेस कंप्लीट जावन ताका आमी लेटर दिवपाचें आसा. अजेंडा आयटम नंबर 20 इट इज द रिविजन ऑफ द scheme for the cabinet note for the implementation of the tourism project cell, the special purpose vehicle in GTDC. Eka staff creation of the post and eka approval dinte asa 17 number of the post. पहिलो agenda getting a special permission for the prisoner on 26th of January 2023 for the Republic Day and to commemorate the 75th anniversary of the Indian independence. Second is an appointment of the administrative officer in Goa State Commission for the backward class. Agenda third, it is an approval before the beautification of the beachfront promenade of Miramar. Smart city they काम केल्ल्यान complete जावंक सुरू जालें. Summoning and prorogation of the legislative assembly 16 तारखेच्यान जाता 16 जानेवारी. Agenda item number 5 is the Goa Appropriation Act repeal bill 2022. Agenda item number 6 is the setting of the video conferencing equipment across the state. Video conferencing करपा खातीर वेगवेगळे equipment set up केले. Agenda item number 7 is an approval towards the alteration of the gastroenterology ward number it is a ward 4 on the 4th floor of the super specialty block on nomination basis by the HSCC. There is approximately cost is 2 crore rupees. Super specialty तो set up gastroenterology करपा खातीर HSCC nomination basis दिला. Item number 8, it is a contractual appointment of the Raja Kirloskar as the superintendent in the Sainik Welfare Department. That's the recommendation. Agenda item number 9, it is ex post facto approval of the payment of the bill of the solid waste management of the Goa Dental College in Goa Health Monitoring Services. या पिरियडात उरलेले ती ताका ex post facto approval घेवन दिला. Agenda item number 10, ex post facto approval of the COVID bill. Revision of injection immunoglobulin human normal 5 grams and 100 ml. Nomination basis the COVID vaccine. Agenda item number 11 gives the recovery settlement of the schemes. Water supply bill cheaper new scheme for the launch karta from the 1st of January onwards for 1 month. One time settlement. One time settlement. एका महिन्याचे extension बरं. एका महिन्याचे extension. Agenda item number 12. The proposal for the transfer of the government land of the 5,000 square meter to the Parsel Panchayat, village Panchayat Parsel Pedda Taluka. Ex post facto approval for the expenditure sanction of 39 lakhs of the Sodexo from the South Goa District Hospital during the COVID period. कितना amount? 39 lakhs. Approximately 39 lakh 39,969. Agenda item number 14. It is ex post facto approval of the revision of the fee structure in the placement of the deck bed. म्हणजे 10,000ची 5,000 केला. फीस चेंजेस केला ते फाटले. Proposal to seek the ex post facto administrative approval for the expenditure sanction for the advertisement. वेगवेगळे advertisement from the 1st of April onward to the 6th of December. त्याच्या निमित्तान ताका ex post facto approval. Proposal regarding the outright purchase of the building, administrative building हमें housing board कडून विकत घेतला for the 30 crores of rupees in Porvorim for the government JD department.
गोवा 365 खातीर पर्वरेच्यान विन्संट रोजारियो. आमी रेस्टॉरंट वा हाय एंड क्लब चलयतात, डान्स बार न्हय. आमी बेकायदेशीर कांयच करिनात. डान्स बार चलोवप्यांचो आरोप आशिल्ल्यान वेवसायिकांनी तांचे वयले आरोप फाफडून उडयल्यात. ते सांगतात दलालांक ते कामाक घेनात. तांचे कडेन आसात ते फकत क्लबाचो फकत प्रचार करपी लोक. थळाव्या लोकांनी पयशे उठोवपा खातीर हो तमाशो केला. ताणें थळाव्यांचेरच फार पेटयल्यात. कायदेशीर सल्लागारांक घेवन आयज बार धन्यांनी पत्रकार परिशद घेतली. तांचे म्हणणे, तांच्या सुवातांनी शिंदळी वेवसाय चलना. गिरायकांक हाडपाक वावुरतात ते प्रमोटर, दलाल न्हय. ते फकत बायल डान्सरांक कामाक घेतात. अशे तरेन विधानां करून तांणी बेकायदेशीर दलालांचेर कारवाय करची अशें पुलिसांक आवाहन केलां. No, we are not running a dance bar. But There is no dance bar in Goa. videos. Is that a girl cannot have employment in the place? They cannot be waitresses. There are few waitresses. There are few people who are working, and there is a court order of your district court that the learned advocate for the applicant has rightly submitted that serving of liquor to the customers by the female employees cannot be termed as illegal once the necessary permission and license is rightly argued that even if the allegation that a female employee in the said bar and restaurant used to dance before the customer is true, even then dance performance are not illegal. This is the district court of Goa. They have given the order. But I am hiring waitresses and there are dancers. But we are not doing the pole dances. We are also the part of tourism stakes, right? So they should sit with us. We should define some guidelines that if you are giving us, okay, for any X number of touts, you cannot point out towards a business. You cannot shut it down. People are taking your name and your side and coming to our places by saying like, "Nahi, hum panchayat wale," and beating our people, our staff. We should be also given the safety, no? Let the people come, right? गेस्ट हाउस में कस्टमर गेस्ट हाउस वाले हमारे पास भेज रहे हैं, होटल्स वाले हमारे पास भेज रहे हैं. They cannot be termed as touts, but among them there are few mischievous people who can be termed as touts. Who give them fake promises about the अंदर ये मिलेगा, अंदर वो मिलेगा. आप उनको पकड़ो ना. आप उनके चक्कर में सबको नहीं कर सकते. तो ये कंट्रोवर्सी के बारे में एमएलए और सरपंच ने आपको क्या बताया? ये बंद करने वाले They have not given any kind of meeting to us. Okay, that all the stakeholders of the tourism, they can have a meet with them. Nothing has happened till now, as sort of. But yes, they are all doing the procedural thing on the notices and inspection. ओके, That's that. अभी एक गर्ल्स बोलते हो आपकी यूएसपी है जो ये करते यूनिक सेलिंग हमारी USP is tags. No. The USP of our clubs are tags. Where will they go? They cannot enter to any clubs of the where couples are allowed, right? Our USP is you can come alone. हमारी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, जो ये डेविल्स वाली भी कंप्लेंट हुई है, इसमें एक्सटॉर्शन का ही था, बट एक्सटॉर्शन वाला कंप्लेंट पुलिस की तरफ से फाइल नहीं होता है. और कोई झूठी कंप्लेंट क्लब के अगेंस्ट अगर डालता है तो पुलिस सीधा एक्सटॉर्शन डालती है. कलंगूटच्या लोकांचो एक पंगड आपल्या वाठारांतले डान्स बार आनी दलालां सयत सगळ्या बेकायदेशीर कार्यावळी आड कारवाय करपाक धडपडटा. बऱ्याच दबावा उपरांत थळावो आमदार आणि पंचायतीक बायलांच्या वस्तूंची आणि हेर सगळ्या बेकायदेशीर गजालींची उक्तेपणान जायरात करपी वेवसायांचेर बंदी घालची पडली, जाका लागून कांय पर्यटक गोंयांत येतात. आयकात थोड्यांचे म्हणणे. When some of our boys were passing through that road, there were some touts over there. I don't understand at around 1:30 or 2 o'clock what the touts were doing over there. And जेन्ना पळय ते touts आनी ते थोड्या भुरग्यांक विचारले, इधर तुमको लड़की मिलेगा डिस्को है, तेन्ना सी दिस मॅटर तो हिट अप जाल्लो आहा की हांगा आमी टाउट सारके सीएमान आमकां सांगला की टाउटच्या कल्चरा हो कलंगूटासून टोटली इरेडिकेट करतले म्हणून. आनी जेन्ना हे पळय टाउट परत त्या टायमार कोरोनाच्या टायमार पयले, आउट ऑफ डेस्पिरेशन जेन्ना पळय त्या भुरग्यांक कितें विचारले लड़की मिलेगा हे मिलेगा, तेंच्यांनी मातशे रिएक्ट जाले. एट द सेम क्लब एक गेस्टाक मारताले तेन्ना ही फुटेज तेंची सीसीटीव्हीसून केन्ना काय भायर सरोकूच ना. बट वी आर सरप्राइज दॅट दे हॅव शोन दीस फुटेज. इट कूड दिसता म्हाका की हे केले आसतली, दे मस्ट हॅव टेम्पर्ड विथ द फुटेज ऑल्सो. आयज आमकां कलंगूटान रावपाक भंय दिसता. आयज भायर सरपाचें काय ना. आमकां आयज कोण प्रोटेक्ट करतलो तो सांगा. कलंगूट पुलीस स्टेशन, आमचो गांवचो एमएलए काय आमचो गांवचो सरपंच काय आमकां पंच मेंबर्स, आमकां कोण सपोर्ट करतलो? आमचे लोक आमच्या कडेन आहा, गांवचो लोक आमच्या कडेन आहा, पूण तांकां एक तो बॅकग्राऊंड ते पुश जाय आसता, ती आमच्या कडेन कोण रावतले?
गोवा 365 खातीर कलंगूटच्यान समीप नार्वेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांत डान्स बार ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. एक पावल फुडें वचून ताणें हेवूय सांगलें. लोकांनी कायदो हातांत घेवचो न्हय. कितेंय खटकपा सारकें दिसल्यार वा तसो अणभव आयल्यार पुलिसांक कळोवचें. आणि अननेसेसरी काही लोक जे डान्स बार आणि हेजे ताजेरूय बी जे कंप्लिटली कंट्रोल घेता. खंयसरूच आजकाल डान्स बार चलना. कोणी जर चलता आसत जाल्यार आपूण कायदो हातांत घेवचो न्ही. तांच्यांनी आमच्या पुलिसेक इन्फॉर्म करचें. पुलीस त्यांच्या बरोबरीन पळोवपा खातीर तयार आसा. डान्स बाराचो इश्यू म्हणटा पळय त्यांच्याकडे लीगल लूपहोल्स कशे काउंटर करतले बंद करपाक. आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली तेंच्यांनी. आमी सनमनच्या थंयसर आमचो अँटी नार्कोटीक सेल फुल फ्लेज डान्स बार तुका परत सांगलें लीगल लूपहोल खूप म्हणटा तेंच्याकडे एस्केप जावपाक हेंच्या भितर. आतापर्यंत आमच्याकडे खंयचेच डान्स बार जे आसा रजिस्टर्ड जाल्ले डान्स बार गोंयांत एट प्रेझेंट लिगली चलना. गोंयांत प्रस्तावित IIT प्रकल्पाचेर सुरवेसावन टिका जायत आयल्या. आतां ताका वेगळेच मॉडर्न मेळ्ळा. IITक सांग्यातली जमीन विचारांत घेवचे नात, पूण गोंयांत IIT हाडपाच्या मताक राज्य सरकार दसून रावला. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आयज पत्रकार परिशदेत गोंयांत IIT हाडटलेच अशें स्पश्ट केलें. आयकात ताका कितें सांगपाचें आसा तें. IITच्या बाबतीत गोंयांत IIT जातली 100% जातली. आमचे लँड सोदप सुरू आसा. जे दिसा फायनल जाता न्यू सायटीचेर वयतले. सायट सोदता. IIT सांग्यात जातली आनी ताचे कडेन हेर जमीन आसा ती IITक दितले. हाचे आदीं सांगेचो आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगिल्ले. गोवा 365 खातीर परवरच्यान विन्सन रोजारियो. आमदारान शाळेची NDT टेस्ट करपाक लायल्या. तरीकय कोण घर भाड्यान दिता आसत जाल्यार करता भुरग्यांची पर्यायी वेवस्था. शिक्षण मंत्री आशिल्ल्या मुख्यमंत्र्यान इन्स्टंट पर्याय सुचयला. साळ पंचायत क्षेत्रातले पुनर्वसन वाठारांतले सरकारी शाळेचे अवतिकाय घेवन पालकांनी आंदोलन सुरू केला. पत्रकारांनी विचारिल्ल्या उपरांत शिक्षण मंत्र्यान ही अशी जाप दिली. साळ पुनर्वसन कॉलनीतली ही एक शाळा. सरकारी शाळा म्हणजे शाळा एके शाळा हिवूय तशीच. शिक्षणाच्या मळार शिक्षण मंत्र्यान येव केलं तेव केलं म्हण सांगलें तरी अश्यो शाळा जायते कडेन आसात. साळांतली शाळा तातूंतलीच एक. सरकार लक्ष दिना म्हणून पालकांनी शाळा बंद आंदोलन सुरू केला. शिक्षण मंत्री थंय पावलो ना. पूण दुसरे एके कार्यावळीत पत्रकारांक ताणें कितें जाप दिली आयकयात. तिजो ऑलरेडी टेस्टिंग जे करपाक घेतला. ती शाळा जर बांदल्यार दोन प्रकार आसा. एक तर शाळा नवीन बांदूंक जाय नाजाल्यार शाळा रिपेर करूंक जाय. शाळा रिपेर करतलो आसत जाल्यार तिजे एक्चुली आपले टोटल कन्स्ट्रक्शन हे सारकें आसा काय ना तें कळपाक जाय. तेजो टेस्टिंग करून गेला. ते जर आसा म्हणून कळ्ळें जाल्यार आमी शाळा रिपेर करता आनी ना जाल्यार शाळा डेमोलिश करून नवीन बांदपाक जाय. दोना पैकी एक पर्याय. आता ते आंदोलन करून एक तर शाळा थंयसर आत्ता ऑप्शना 2 किलोमिटराचेर दुसरी शाळा आहा. थंयसर वचून भुरग्यांक शिफ्ट करपाक जाय. कारण भुरग्यांक आमी बेश्टे ते शाळेंत बसय म्हणून सांगूंक शकना. आता हो शाळेचो जर नवीन बांदपाक जाय किंवा रिपेर करपाक जाय तर टेस्टिंग आमदारांनी इनिशिएटिव्ह घेवन ते टेस्टिंग करपाक लायला. सो दॅट तेंच्यांनी समजून घेवपाक आसा. दुसरे जर आमच्याकडे ऑल्टरनेटिव्ह आसा न्ही ते भाड्याक कोण दिता आसत आमी भाड्याक घेता तेंच्यांनी दिवचे. सोंपलो विशय. अरे पर्यायी व्यवस्था आमकां तेंच्यांनी कोणाचें घर भाड्याक दिवचें आमी भाड्याक घेता मागीर दिवचें मरे तेंच्यांनी. आंदोलनाचो वास लागतकच दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटये थंय धावलो. ताचें म्हणणें रिपेरिंगाची वर्क ऑर्डर आपल्या कडेन आसा. पयशे सँक्शनय जाल्यात. पूण तेच बरोबर तो NDची चांचणेची भाशाय उलयता. चांचणेचो रिजल्ट येतकच 8 दीस लागतले तोच सांगता. मागीर हे सगळें आदींच कित्याक जावंक ना होय एक प्रश्न. आज ते शाळेचे आमी नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्ट करता. ऑलरेडी शाळा रिपेर करपाक जाय जो हांव मुद्दो 6 म्हयने पयलीं म्युनिसिपालिटीन हातून असेंब्लीन मांडलेलो आनी जी फायल फॉरवर्ड करून घेतली. वर्क ऑर्डर आसा पण जर रिपेर केले म्हणून त्याचा प्रॉब्लेम सॉल्व जावचो ना म्हणून एक NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्ट म्हणजे बिल्डिंग मेंटेन रिपेर करची काय ती डिमॉलिश करून दुसरी बांदची ते टेस्ट आज त्याची टेस्ट जाल्ली आसा आनी हेचो रिपोर्ट आमकां 8 दिसांनी गावतलो. शिक्षण खात्याची यंत्रणा कितली गंभीर आसात पळयात. 2 दिसांत फंड रिलीज करतात अशें डायरेक्टरान खंय उतर दिल्लें.
पूण 4 दीस जावन गेले तरीकय जाग ना. भुरगीं शाळे भायर वताक तापतात. जो मेरेन PWD आनी शिक्षण खात्याचे संबंधित अधिकारी स्वता येवन उतर दिनात तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरतले. पालकय तेमाक पेटल्यात. येथे आमदार महोदय आणि आमचे माजी पंच यांच्यासमोर आमची एक बैठक होती. त्या बैठकीत तिथून आपण शिक्षण संचालकांना फोन केलेला. तर या फोनवरती शाळा दुरुस्ती या विषयात एक चर्चा झालेली आणि शाळा दुरुस्ती करता जो फंड्स आवश्यक असेल तो फंड्स आपण 2 दिवसात सँक्शन करून देऊ असं त्यांनी त्या चर्चेदरम्यान आम्हाला फोनवर सांगितलेलं. मात्र आता मला वाटतं 4 दिवस होऊन गेले, पण त्यांनी जे सांगितलेलं त्याप्रमाणे अजूनही त्या फंड्सची आम्हाला उपलब्धता त्यांनी करून दिलेली नाही. आणि आम्ही आमच्या मागणीवर ठाम आहोत की सक्षम अधिकारी शाळा दुरुस्ती किंवा शाळा जी आम्हाला नवीन बिल्डिंग हवी आहे या विषयात PWD आणि शिक्षण खात्याच्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी इथे यावं, आम्हाला उत्तर द्यावं, पालकांना आश्वासित करावं, मगच हे आंदोलन थांबेल. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सरकाराक गोंयकारांच्या हिताचे पडला काय ना? पडला आसत जाल्यार गावात नवे प्रकल्प आनी येवजण राबोवच्या आदी गावातल्या लोकांक कित्याक विश्वासात घेयनात? कावेलोसीकारांची ह्याच प्रस्नान तकली गरम केल्या. कावेलोसी दर्यादेगेर बेकायदेशीर रितीन पर्यटन म्हायती केंद्र सुरू केला आनी तेवूय गोंया भायल्या लोकांक चलोवपाक दिला. ही खबर कळटकच थळावे खुबळ्यात. ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशना खाला कावळेशी ट्युरिझम इन्फॉर्मेशन सेंटर बेकायदेशीर रितीन चलता अशें कळटकच थळावे फुरियोज जाले. हे सेंटर गोंया भायलो मनीस चलयता अशें कळटकच लोक आनीकच खुबळ्ळे. थळाव्यांनी आमदाराच्या कानार ही गजाल घातली. ताणें उपाय काडटलो अशें उतर दिलां. 2019 ऑगस्टात तेमी एक प्रपोजल घायलो की आमी ट्युरिस्ट फॅसिलिटेशन सेंटर बांदताय म्हणून आनी ब्लू फ्लॅग येत म्हणून. हे ब्लू फ्लॅगाचे न्हू सगळे आखे न्हू प्रायवेटायज करपाक जाय. प्रायवेटायज कोविड टायमार हे स्टार्ट केले तेमी. मागीर ते टॉयलेट काडले आनी दोयऱ्यांक आयले. अशें करून तेमी इलिगल बेगीन केले. तेमी 26 बीचीस आर नोटिफाईड एज अ ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन. आतां ते आख्खे तरी प्रायवेटायज केले. सगळे तरी प्रायवेटायज केले. आमगेले गोंयकारांक कांयच आसपाना. फर्स्ट ऑफ ऑल आमगेले ही विलेज एज अ फिशिंग विलेज म्हणा. फिशिंग विलेज प्रमाणे फर्स्ट बेनिफिट शुड गो, लायवलीहूड सिक्युरिटी शुड गो टू द लोकल पीपल. आमगे हारी आहाय तेंगा, मागीर ते रेंजर आहाय थिंगा, मागीर लोकल पीपल आहाय. हेका पयलीं बेनिफीट वचूंक जायो. हो बेनिफीट काडून गव्हर्मेंटान प्रायवेटायज करूंक जायना. सो आमगेलो हेजेर सारको निशेध आहा ब्लू फ्लॅगाचेर. प्लस हे आतां सगळे ऑनलायन कोताय. आमकां कॉन्फिडन्साक येना सोडा, स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्साक येना सोडा, हे सगळे केले तेमी. थळावे सांगतात हांगा वॉटर स्पोर्ट्स धरून साबार गजाली येतात, जायते प्रोजेक्ट येतात, पूण थळाव्यांक गावात कितें जाता तेच खबर ना. विश्वासात घेतले बगर लागतल्या गजालींक विरोध करपाचो थळाव्यांनी निश्चय केला. आयकात. इवन देर इज वॉटर स्पोर्ट्स वाले आनी कितें प्रायवेटायज करून दिताय ते जेला हाडून. मागीर टॅक्सी आहा ते गोवा मायल्स पयर बोट घायलोलो. हे हेजेर तेम बोट घायलोलो पयर गोवा मायल्स स्पोर्ट्स. सो ऑल दीस तेगे भितरल्यान कितें चलता न्हू ते आमी तेजेर निशेध करता. आमी येसोले आमगे गोंय आमगे तरी भावांक तरी बेनिफीट ना हेजो हॉटेलाचो जाल्यार आमी गव्हर्मेंटा वगैरे रावपा नाय. सरकार थळाव्यांक विश्वासात घेतले बगर प्रकल्प राबयतात ताका थळावो आमदार वेन्झी वेगस आणि सरपंच डिक्सन वाज दोगांनी विरोध केलो. उदरगत जाय पूण ती गांवचे गांवपण माड्डावन आणि लोकांक गृहीत धरून न्हय, तांचे म्हणणे. आयकात तांकां. So there is a dispute with regards to this tourism counter. Tourism counter has been built in a disputed area and the matter is in court. आणि जेन्ना मॅटर कोर्टान एक स्ट्रक्चर इलिगल गव्हर्मेंटागे टुरिझम डिपार्टमेंटागे काम करपाक चालू करपाक आनी थिंग हाडून ते मनीस दवरले आता फॉर टुरिझम इन्फॉर्मेशन. सो आय थिंक दिस इज अ रॉंग मेसेज. गव्हर्मेंटूय पळय सद्या इलिगल काटा, लोकांक इन कॉन्फिडन्स घेनासलो आनी तितून टुरिझम काउंटर दवर. टुरिझम काउंटर कोरिया सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी कोताय कोरिया, बट इट हॅज टू बी डन इन द रायट मॅनर. हॉटेलां येयले तेन्ना पयलो एक कायदो आहलोलो. हॉटेलाचो बेनिफीट लोकलांक जावपाक जाय. जावं शेकवाले, जावं रेस्टॉरंटवाले, टॅक्सीवाले आनी हे सगळे वेवस्थीत अशें करून चलताले. पण फाटले 5 वर्सांनी कितें जाला, एवरीथींग इज बीन आउटसोर्स. एक दिताय तेक दिताय, तेक दिताय तेक दिताय, हें जावपाक जायना. सो म्हगे रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटाक
हे सगळे तुम्ही आउटसोर्स करून आमचे तगले गायना काय तू कितें जाय पळय लोकलांक विचाराय आमी लोकल टॅक्सी शेकवाले वॉटर स्पोर्ट रेस्टॉरंट आमकडे पण विचाराय कित्याक आमगे गांव कितलो आम जाणाय यू कॅनॉट कंपेअर कावेलोसी विथ कलांगूट. गोवा 365 खातीर कावळेशीच्यान रमेश नायक रावत. लोकांचे प्रस्न मांडपाक विधानसभा अधिवेशन घेतात. लोकांच्यो समस्या विस्तारान मांडपाक मेळपाक जाय. देखून येता ते अधिवेशन 4 दीस बदला उणेच 25 ते 30 दिसांचे आसचे. बाणावलेचो आपाचो आमदार वेंजी वेगशान मागला. नव्या वर्साचे पयले विधानसभा अधिवेशन 16 जानेवारीक जावपाचे आसा. जरी तरी तुका लोकांचे इश्यूज जर एड्रेस करपाक दिवपाक नाका जाल्यार वॉट इज द पॉयंट इन दीस असेंब्ली सेशन्स. देर इज नो पॉयंट इन कमिंग देयर फॉर 3 days. आम जे भाशेन कोला लागून गेले ते फाटी काबराला गेले डिमांडा आमी बॉयकॉट केल्लो तो डिमांड आनी वी वेंट देयर इन अ प्रोटेस्ट. तुम तेच भाशेन जाय केलें. यू वॉन्ट अस ओनली टू प्रोटेस्ट. यू डू नॉट वॉन्ट टू हियर द वॉइसेस ऑफ द पीपल. वी स्ट्रॉंगली डिमांड and we oppose this 3 days session 4 days session je kelte. We oppose this kind of things. We demand for a larger session. We would definitely want a 30 days session 25 days session but te tumka जावपाना. So at least give us more time. 3 days is not enough. So I think this is a clear message to the government that we will keep on ensuring that we need more time. ये 3 मिनिटं 5 मिनिटांची गजाल चलपाना. प्रत्येक आमदाराक ऑपोजिशन आज जो आहा त्या आमदाराक उलोवपाक दिवपाक जाय तुमी. यू हॅव टू गिव हिम सफिशियंट टाइम आणि लेट द असेंब्ली गो ऑन टिल मिडनाइट चलया बट गिव अस द टाइम. इफ यू आर ओनली 3 days वी वॉन्ट मॅक्सिमम टाइम टू स्पीक आउट आवर इश्यूज. गिव अस ओपन टाइम. दे शुड नॉट बी कॅपिंग ऑन टाइम. जरी तरी तुम 3 days आपयताय जाल्यार अदरवाइज लेट अस एक्सटेंड द असेंब्ली. लेट अस मेक मोर डेज हॅपन सो दॅट वी कॅन ऑल सिट डाउन डिस्कस and start making legislation, start making new rules for Goa and for Goans. गोंयांत नितळ मळब आनी सुकें हवामान पळोवपाक मेळटले. भारताचे दक्षिण दर्यादेगे लागसार डिप्रेशन जावपाची शक्यताय आसा. गोंयांतय शियाळे ल्हार येव येता. पावसाची शक्यताय ना हवामान खात्यान सांगला. मजगती फुडले 4 दीस तापमान स्थिर उरतले. त्या उपरांत ते ल्हव ल्हव वाडपाक लागतले. ताज्या घडामोडी प्रमाण बंगाल उपसागराच्या दक्षिण वाठारांतल्या मध्य भागात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार जाला. हे सर्क्युलेशन श्रीलंके लागसार वायव्य दिशेक वचपाची शक्यताय आसा. हे प्रणालीक लागून राज्यांत कसले प्रतिकूल हवामान येवपाची शक्यताय खूपच उणी. मात 25 डिसेंबरा उपरांत कांय दीस गोंयांत ओलसाण येवं येता. मजगती त्या उपरांत ल्हव ल्हव वाडून फुडले 4 दीस तापमान स्थिर जातले. गोंयांत सुकें वातावरण. भारताचे दक्षिण दर्यादेगेर डिप्रेशन. 25 तारखे उपरांत ओल्या वातावरणाचो अदमास. डिप्रेशनाक लागून हवामानाचो कसलोच गंभीर परिणाम अपेक्षीत ना. चडीत आनी उणें तापमान 34 ते 20 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 विथ इनपुट्स फ्रॉम IMD. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.